देवाचें शुभ वर्तमान। सातोलेच्या पयल्या दिसा मागदलेनाची मारिया भोव सकाळीं आजून कालोख आसतना समाधीशी आयली। तिने समाधीवेली फातर काडलोली पळयली म्हणून सिमोन पेद्रू आनी जेजू मोग करतालो तो दुसरो शीस आसले थंय धांवून वचून तिणें म्हणलें, सोम्यांक समाधींतलो काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तें आमी नकलो। देखून पेद्रू त्या दुसऱ्या शिसा बरोबर भायर सरलो आनी समाधीशी गेलो। ते दोगूय धांवूंक लागले, पूण तो दुसरो शीस पेद्रू परस वेगी धांवलो आनी समाधीशी पयलो पावलो आनी ओडो घालून ताणें जमनीर आसलेल्यो ओल्यो पळयल्यो, पूण तो भितर गेलो ना। तेन्ना ताचे फाटल्यान सिमोन पेद्रूय पावलो आनी समाधींत भितर गेलो आनी थंय जमनीर ओली आसल्यो त्यो तांणी पळयल्यो आनी तांचे तकलेर घाल्लो तो रुमाल ओली सरशी दवरलेल्यो न्हय पूण कुशीन कवळलेल्यो। तेन्ना समाधीशी पयलो पावलोलो तोय शीस भितर सरलो आनी ताणें पळयलें आनी भावार्थ दवरलो। पवित्र पुस्तका प्रमाणे तो मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक जाय आसलो म्हूण ते अजून नकलो आसले। देवाचें उतर हें।